Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, सोम्याच्या जल्माच्या संभ्रमाचेर आमी आसाव. सोम्या विशान केल्लो तो प्रवाद जो जे स्वप्नांत बडवो दिश्टीक पडोवन सांगता. एक अंका आसतली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी तुवें तिका ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता. बाबा भयणीनो, देव आमचे संगता आसा. मनुष्याच्या जिवितांत देव आसा. त्या देखून ह्या फेस्ताक इतलो संभ्रम. मनशाच्या जिवनांत देव नासतना कितें सकट घडटा. मनीस कधी बेजाराक पडटा. मनीस पिडेन पडटा. मनीस एकसरपण भोगता. मनीस वायटाक सांपडटा. कित्याक देवाचें हाजीरपण मनशांत नातल्या वेळार मनीस संकश्टांक पडटा. बाबा भयणीनो, आयच्या देवाचें उतर आमकां सांगता, देव आमचे संगता आसा. उंड्या रुपार जेजू आतां ह्या घडये आमचे संगता येतलो. हो जेजू उंड्या रुपार मात्र न्हय, आमच्या जिवितांत रात आनी दीस हर एक दीस आमच्या संगता आसतलो. आमचे संगता चलतलो. आमचे संगता जियेतलो. त्या देखून ह्या फेस्ताचो संभ्रम आमी भोगचे खातीर त्या जेजूचें संगतपण आमी भोगया. उंड्या रुपार जेजू बाळका रुपार मनशां मदें जल्मला. मनशां मदें ताणें जीव ताजे जोडला. मग आमचे सारको तो जाला आनी आमच्या सगळ्या जिवितांत तो वांटेले जाला. ह्या पासून सगळे आमी दिंबेर पडया आनी त्या सोम्याक आराधन करया आनी त्या देवाचें संगतपण आमी भोगया. आनी ह्या संगतपणांत आमची जिणी ताचे लागीं वांटून घेवया. आमचे कश्ट दूख कंद बेजाराय सक्कड ह्या सोम्या सांगता आमी वांटून घेवया. सोम्याच्या समकार आमी सरपडया. गुपित मोजा देवा तुका नमस्कार. उट्या रोपा तुनीस आसा आलतारा. काळीस मोचे सगळेस तुकाच मानता. कित्याक नियाळ तुका सगळेस वाता. काळीस मोचे सगळेस तुका काल जाता. तुका सगळे सर्वाता. ही घडी भर आमी जेजूचें संगतपण भोगया. उंड्या रुपाराचें जेजू थंय आमचें जिवीत आमी उक्तें करया. बाबा भयणीनो,
कितले कश्ट संवसारांत आसात, कितल्या जाणांचें जिवीत दुखांत आसा. काल म्हाका संजेर एक फोन आयलें, फादर एका कुटुंबा पासत म्हाका बंबईतावन गांवाक ती येवन आसली, वाटेर एक्सिडेंट जालें, 5 जाणां आस्पत्रेंत आसात. एकल्याक कठीण मार जाला, आणकी ते पुरा पिठो जाल्या. 5 जाणां आस्पत्रेंत आसात फादर, सगळ्यां क्रिटिकल आसात. म्हाका फादर मस्त दुखांत आसा. आमी सगळ्यांक मागण्याक विनंती केल्या, बाबा भयणीनो, ह्या संतोशाच्या संदर्भाचेर आमी आस लागीं ह्या दुखाची खबर पळया, एक कुटुंबाक दूख दिता. बाबा भयणीनो, कितले दूख एका घरांत आसता आसतना ताचे कश्ट कितें जावयेत. आत्तां दनपारां थोड्या वेळा आदीं हांव आराधना तयार करनासलो. काल म्हाका एक फोन आयिल्ले, फादर एक तरणाटो सिरियस आसा, तशे पासून म्हाका बायक एक्सिडेंट जाला, तकलेक मस्त मार आसा, एकूच सगळी येन जाल्या पिठो जाल्या. म्हाका फादर म्हणून आनी आज हांव आराधना तयार करनासतना म्हाका खबर आयली, तो मनीस आयलो म्हणालो, फादर तो तरणाटो सरलो, तो तरणाटो सरलो. ल्हानसो प्रायसो तरणाटो एका बायक एक्सिडेंटान सरतना त्या कुटुंबाचें दूख कितें जायत, कशें सोंसचें त्या कुटुंबान. बाबा भयणी, असले कश्ट मस्त आसात, 1-2 न्ही, हर एका कुटुंबांत एक एकल्याचें दूख आसा. एक भयण म्हणटा म्हजे लागीं, फादर आमी फेस्त करता, पूण फेस्ताच्या संतोशान आमकां आमच्या घरांत समाधान ना, आमच्या घरांत समाधान ना. कशें फेस्त करचें फादर? बाबा भयणी, असले कितले कश्ट आसा, संवसार मस्त दुखांत आसा. काल हांव वॉट्सॅपाचेर पळोवन आसलो एक व्हिडियो, आनी त्या व्हिडियोंत फेस्ताचो संभ्रम करची थोडी पिंतुरां घाल्यात, आनी एका वटेन थंयसर ह्या फेस्ताच्या संदर्भार जेवंक ना, खावंक ना, कश्टांत आसली थंयसर पिंतुरां आसात. बाबा भयणीनो, मनशाच्या जिवितांत पळया कितें बरें आसा. देखून आज आमी कितें करया? देवाचे संगतपण मात्र आमकां बचाव करूंक शकता. बाबा भयणीनो, आज ह्या पवित्र आराधना वेळार आमी देवाचे संगतपण मागया. हर एका कुटुंबांत, हर एका दुखेस्त कुटुंबांत, हर एक कश्टांतल्या कुटुंबांत, हर एक बेजाऱ्यांतल्या कुटुंबांत जेजूचे संगतपण मागया. जेजू सुम्यान, जेजू तुज्या पांयां तळी आज आयला हांव जेजू हांगा. तर फेस्ताचो संभ्रम जेजू आमच्या काळजांत आसतना, सुम्यान जेजू मनीस जावन आमचे मदें तूं जल्मलोय, पूण आज उंड्यार बाराचे तुजे लागीं आमचे कश्ट दूख आमी दवरूंक आयला. जेजू आज आमचे बरी सगळ्यांक संतोश बरे तो संतोश जायत जेजू. आमी जाणा जेजू तुज्या संगतपणान मात्र आमकां हो संतोश मेळटा. तुजे विणे आमकां जायना जेजू जिवंक, तुजे विणे आमकां दूख सोसूंक जायना, तुजे विणे आमचे कश्ट आमकां भोवंक जायनात. तुजे विणे सोमी आमचे जिवीत म्हणल्या ह्या रस्त्यार आमकां सोरूंक कश्ट जाता. सोम्या आमी सलवता पडटा म्हण आमकां भोगता. सोम्या तुजें सांगतपण जाय जेजू. ह्या घडी जेजू सोम्या आमचें जिवीत तुजें मुखार हाडटा. पयल्या सुवातेर जेजू आमी तुका अर्घ दिता.
इतल्या कश्टामध्ये आमकां तुवें सहलायलाय, आमच्या संगात तूं रावलाय. आमी कश्टल्या, आमी सोलोन आसाव, पूण आमच्या जिवितान जेजू तूं आसाय. तूं आसाय देखून आमकां धैर्यान आसाव जेजू. आमी कितले फावटी फाताक धरला तरी, सोम्या तुका सोडलां तरी, आमच्या कुटुंबान तुका विसरल्या हांव तरी, जिवितान विसरल्या हांव तरी, तूं आमकां विसरूंक नाय जेजू. तूं आमकां विसरूंक नाय. तूं आमचे संगत रावलाय, तूं आमचे संगत चलताय. तुका दुखता तरी पूण तूं दुखले की नाय आमचो संतोष लेखताय. सोम्या केदें व्हर मोन तुजें, केदें व्हर उदारपणू, केदें व्हर बोगसान्याचें काळीज जेजू तुजें. सोम्या ती उतरां आमी उडास करता. प्रवादीची तुमचे पातकां गाणो सागराच्या गुंडयेक उडयतलो. हांव तुमचो मोग करतलो. सोम्या आमचो मोग करचो देव तूं. आनी ह्या खातीर जेजू आमी तुका अर्गां दिता. तुमची जाप अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची सोडवण करच्याक मनशा रूप घेवन तूं आमचे मदें आयलोय देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या जल्माद्वारे मनशा मध्ये तुवें शांती समाधान हाडलें देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या जल्माद्वारे मनशाची काळजां तुवें दुखांतली संतोषभरीत केली देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या जल्माद्वारे सोम्या अस्कत्यांक आनी दुर्बळ्यांक तुवें वयर हाडलें देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या तुज्या जल्माद्वारे मनशांनी आसुल्लो काळोख धांवडवन मनशाक उजवाडान तुवें चलयलें देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या जल्माद्वारे पातकी मनशाक तुवें सगळीं पातकां बगसून सोडवण लाभयली देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या जल्माद्वारे सोम्या मनशाची सर तरेची पिडा शिडा तुवें गूण केली देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या जल्माद्वारे मनशा मध्ये एक कोड तुवें हाडलोय देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या जल्माद्वारे निराशेन बुडून आसल्यांक सोम्या तुवें बरवसो हाडलोय देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या जल्माद्वारे सोम्या परमादेची उतरां तुवें जारी केली देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या जल्माद्वारे दराळ कृपेची आशिर्वादां आमचेर आनी सगळ्या मनशां कडचेर तुवें ओतली देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या जल्माद्वारे हे फेस्त आचरण करचे भाग आमकां आनी सगळ्या लोकांक तुवें फावो केलें देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या तुज्या जल्माद्वारे सगळ्या संवसाराच्या कोणशाक तुजी शुभ वार्ता पावसी तुवें केली देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तुज्या जल्मा वरवीं मनशाच्या काळजांनी तुजो पवित्र मोग तुवें भरलोय देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तुज्या ह्या पवित्र जल्मा वरवीं कश्टांत सांपडल्या आमकां सगळ्यांक तुवें राखून व्हेलीं देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तुज्या जल्माद्वारे आमचे मदें दुर्बळ्या आनी ग्रेस्तां मदें आसल्या आनी नातल्या मदें वांटून घेवचो स्पिरीट तुवें दिलोय देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तुज्या जल्माद्वारे बापातान पयस केल्ल्या आमकां सगळ्यांक बापातय तुवें एकवट आयलें देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तुज्या जल्माद्वारे बापाचो दराळ मोग आमचेर वतलोय देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू ह्या आराधनाद्वारे आमकां तुवें मागले दराळ उपकार तूं निरंतर दिताय देखून अर्गां स्तुती होगलाप तुका सोम्या जेजू. एक घडीभर बाबा भयणी आमी सगळीं सोम्याची स्तुती करया गितार रुपार देवाक आमी ओगलाप दिवया. आमचो देव कितें करता
सक्कड करता, आमच्या कश्टांनी आमच्या संगत रावता, आमकां धैर्य दिता, आमकां सांबाळटा, मोग दिता. आमी ताचे जावन आसां त्या देखून आमी सक्कड तो काळजांचो दस बघया, सुमेचे संगतपण बघया, आमच्या कश्टांत देव आसा म्हणलें बघया आनी जेजूचें बुंड्या रुपांत जेजूचें सांगातपण बघून सुम्याची स्तुती करया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान, म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यान, सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यान. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. दैविक सोबतान स्तुती करता, सगळ्या सत्तेन हांव गायता. दैविक सोबतान स्तुती करता, सगळ्या सत्तेन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान, म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. जोबा बरिया स्तुती करता, दावीदा बरिया आज नाचता. जोबा बरिया स्तुती करता, दावीदा बरिया आज नाचता. म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान, म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. बरी बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. बरी बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान, म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान.
देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोग करता. मोसो जीव असता पर्यंत तुझ्या रजात पावता पर्यंत, मोसो जीव असता पर्यंत तुझ्या रजात पावता पर्यंत. सोबिया तुझ्या रजात पावता पर्यंत, सोबिया तुझ्या रसात पावता पर्यंत. हालेलुया 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 आमच्या मोगळा सर्गिंज राय हालेलुया आराधना आणि स्तुती मान तुका गुलाब तुका हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. बाबा बहिणीनो, एका प्रायवंताच्या घराक हांव भेट दिवंक गेल्लो आनी ह्या वेळार थंयसर एक स्त्री आसली. तिच्या पुतान तिका अन्न त्या प्रायवंताच्या घरा दवरलें. तिका पळोवंक तांकां म्हाका म्हणून हांवें विचारलें, तुका बेजार जायना गी? तुज्या पुतान तुका हांगासर हाडून दवरला आनी तुका पळोवं येतें, तुका बेजार जायना गी? राग येना गे तुज्या पुताचेर? तुका म्हणलें. ती म्हणाली, फादर म्हजो पूत म्हजोच पूत तो म्हाका कामार कुडके करून दी फादर, हांव म्हज्या पुताचो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हाका मारून कुडके करून दी फादर तो व्हडणी, हांव म्हज्या पुताचो मोग करता. पळया असलो मोग आमचो देव ह्या तरान आमचो मोग करता. आमचो देव ह्या तरान आमचो मोग करता. आमी मनीस देख सोम्याचे काळेस कुडके करता, बेसां करता, तरी पूण आमचो देव आमचो मोग करता. असलो मोग आमी बाबा भयणीनो कांतारान म्हळें, देवा तुजो मोग करता, देवा तुजी स्तुती करता. आमी उतरान म्हळ्यार पावना, जिवितांत आमी सोम्याचो मोग करया. तुमची साप जावं दी, सोम्या हांव तुजो मोग करता. सोम्या हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजो सुडवंदर जावन ह्या संवसारांत आयलोय देखून, सोम्या हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजो मोगाळ इश्ट देखून, सोम्या हांव तुजो मोग करता. तुज्या पवित्र साक्रामेंतान म्हजे खातीर रात आनी दीस आदार आसाय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. तरी एक पावटी म्हज्या कश्ट आनी उलो मारतना तूं म्हाका आयकताय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. हांव दुखांत आसतना तूं म्हजी दुखां पुसताय आनी म्हाका बुजोवन दिताय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. म्हज्या कश्टाच्या पयनान तूं म्हजे सांगता चलताय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. लेख मितनातले अपराध आनी सुखे हांवें केल्या रे, तूं म्हाका बक्षिताय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. म्हज्या जिणयेंत म्हाका कितें बरें तेंच तूं करताय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. म्हज्या बेसाच्या जिणयेंत बेसाच्या कायद्या प्रमाणे चलोंक म्हाका बळ दिताय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. म्हज्या कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्या तरान पाळूंक तूं म्हाका कृपा दिताय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. बरी आवय बाय बापय तुवें म्हाका दिलाय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. हेरांतय तूं माय मोगान जियो म्हाका शिकयताय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. पवित्र साक्रामेंताद्वारी म्हणजे कुर्पे जिवितून दिस पडतें घट करताय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. पिडे शिरेंतले म्हाका निरंतर तूं राखताय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. तुज्या बापाची मोगाळ भुरगीं जावचे भाग म्हाका तुवें फावो केलें देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. म्हाका तशेंच म्हज्या हर एक कुटुंबाच्या सांद्याक तुवें बरो फुडार दिलाय देखून. सोम्या हांव तुजो मोग करता. जिणेंत थोडे फावटी वाट दिसनातल्या वेळार
तू म्हाका वाट दाखयताय देखून सम्या हांव तुजो मोग करता ह्या आराधनांत हर एक म्हणजे मागण्या वेळार म्हाका तूं मागलें दिताय देखून सम्या हांव तुजो मोग करता आमी सक्कड सांगया सुम्या हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता जेसो तुजो हांव मोग करता सक्कड आमी काळजांत आतां सांगया सुम्या हांव तुजो मोग करता तुझो हांव मोग करता सक्कड सांगया आमी काळजांत तुझो हांव मोग करता जेसू मोग करता जेसू तुझो हांव मोग करता ओय सुम्या हातांनी सदा कळनासतना मोग करता जेजू तुझ्या पाया तळांत रावतलो तुजे सांगता जेजू तुझे वाटेन हांव चलतलो तुजे सांगता चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो ओय जेजू हांव पाटी सरसोना ना सुम्या केदीच पाटी सरचो ना तुझ्या पाया तळांत रावतलो दिसतात जेजू तुझे वाटेन हांव चलतलो वायट वाट धरसो ना जेजू तुझे संगी हांव गायतलो हाड सांगता जेजू हांव पाटी सरसोना ना सुम्या पाटी सरचो ना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेसू तुका हांव अर्गां दिता सक्कड तुज्या उपकारांक हातांनी सदा विसरचो ना सुम्या तुजे उपकार तुझ्या पाया तळांत रावतलो उपकारी मनान जेजू तुझे वाटेन हांव चलतलो तुजे उपकार उडास दवरतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पाया तळांत रावतलो जेजू तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना हाले हालेलुया हाले हालेलुया जेजू हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया उबे रावया देवाचें उतर आयकोवया बाबा भयणीनो आमचो देव आमचे सांगता आसा
आमचो देव रात दीस आमचे सांगता आसा देव मनशा संगी जिवच्या खातीर ह्या संवसाराक आयलो आनी तो खरोच आमच्या सांगता जियेता आमचे दोन तो पयस रावना ह्या खातीर देवान हे योजन घालें मनशान देवा सांगता रावसय आनी देवान मनशा सांगता जियेसय मातेवाच्या वांजनांतल्या मसाबा मे कव्या सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसो सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या क्रिस्ताचे जनन हे परी जालें ताच्या माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण ताच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली तिचो पती जुते नितीवंत मनीस तरी मोरयेक आपाक घेताडून ताका कुशीनातली ताणें तिका गुप्तें सोडचें म्हूण चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच स्वप्नांत सर्वेस्परसो दूत ताका दिश्टीक पडलो आनी म्हणूं लागलो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजे पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडून भिये नाका कित्याक तिचे न्ही गर्भ संभव पवित्र हत्या वरवीं जाला ती एक पुता प्रसूत जातली आनी तुवें तिका जेजू म्हूण नांव दवरिचय कित्याक तो आपले परजेक पातकान ती सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्णच्याक परावते मारी पास सर्वेस्परान म्हणलें तें हे गांवकार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुता प्रसूत जातली इम्मानुएल म्हण ताका आपयतले इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ देवाचें उतर हें वाकणली तुका क्रिस्ता एक घडी पोर बसया बाबा भयणीनो एक ल्हानसो नियाळ देवाच्या उतराचेर आमी करया बाबा भयणीनो थोड्या वर्सां आदीं आमी इस्रायल यात्रेक पयना गेल्ल्या यात्रेक पयना भायर सरल्या पैकी एकली भयण तिके प्रायस्त ती म्हणा लागली फादर हांवें नांव दिलां म्हाका आतां वचूंक बें दिसता म्हजे भलायकी कांय बरी ना हांव वाटेर सीक पडटा कोण ना म्हूण म्हाका बें दिसता म्हाका इतल्या पळोवंक जाय आसलें जेजूच्या गांवाक वचून जाय आसलें तरी पूण म्हाका जायना म्हजी टिकेट कॅन्सल करा हांवें तिका सांगलें तूं भियेनाका धैर्यान राव तूं यात्रेक पयना येतना जेजू तुजे सांगत आसा तो तुका सांबाळटा कित्याक तूं ताज्या जाग्यार येताय तो चलयल्या कडेन तूं चलताय तो ताणें खंयसर स्वता प्रसार केले त्या जाग्यार तूं येताय तो मेल्ल्या जाग्यार तूं येतयली तूं कांय भियेनाका जेजू कितली अजापां केल्ली त्या जाग्यार जेजून तुजे खातीर जेजू अजापां करिना की भियेनाका म्हळें हांवें तिका आपा धैर्यान जालें म्हाका आखरेक धैर्यान भायर सरली 11 दिसांचे इधर यात्रेक पयण जावन म्हजे लागीं फाट येताना म्हणाली फादर हांव कितली भियेल्ली आतां हांव परती बरी जाल्या म्हाका कांय बेंतना इतलो संतोश म्हज्या काळजांत भोगता हांव आनी 4 पटी जाल्यार वचून येता म्हणा लागली हांव आनी 4 पटी जाल्यार वचून येता म्हणा लागली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबा भयणीनो मनशाच्या जिवितांत देवाचें सांगतपण आसा जाल्यार मनशाक खंयचेंच असाध्य न्ही सगळें साध्य ह्या खातीर देव मनशा मदें आयलो पळया मनशा मदें देव येता कित्या खातीर जेजू ह्या संवसारांत मनीसान जल्मलो ह्या खातीर आमी मनीस असकत अत्वीक तरान असकत खुडीन असकत भावार्थांत असकत केदळ आमी दंडळटाव केदळ आमी पडटाव आमी रेणाव आमी कित्याक पवित्र पुस्तकांत आसले व्हडले व्हडले मनीस पडल्यात असल्या मनशांक पडल्या मनशांक देवान उठयलां देवान उबारल्यात तांकां आनी देव म्हाका आनी तुका तेंच करिना गे
देवाच्या संगत पण बाबा भयणीनो मनशाक जीव दिता, धैर्य दिता. हर एक पळया तुम्ही निर्गमन ग्रंथांत पळया मोइसे अस्कत मनीस देव ताका विंचता आनी त्या इस्रायल परजेक सोडोवनाच्या कामा भायर सरता. तो म्हणटा त्या पाराव्या मुखार हांवें कोण हे दवरल्या राय हा मुखार मुझे काही म्हणजे जे हांव कांय न्हय ताजे मुखार. आनी ह्या वेळार देव सांगता मोइसे हांव तुजे सांगता आसा. मोझेस आय एम विथ यू, गो गो वचो हांव आसा तुजे सांगता. आय वील बी विथ यू. मोइसे वेता इस्रायल परजे तूं सोडून हाडटा. बाबा भयणीनो आमी मेटान मेटा पळयता देवाचें सांगतपण थंयसर पळया. खंयसर तांबडो दर्यो उतरची घडी येता, इस्रायल परसां उसामळ जाता, पुरपुरता देवाक. आनी ह्या वेळार कितें करता मोइसेक देव म्हणटा मोइसे हांव आसा तुजे सांगता. वचू तुज्या हातांतली बेतकाटी उबार उबार. आनी दर्यो मोइसे तशेंच करता. दर्यो दोन वांटे जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो देवाक असाध्य म्हणे कंचनच ना. देवाच्या संगतपणान मनुष्याक असाध्य म्हणे कंचनच ना. दर्यो दोन वांटे जालो, वांटे जालो. पळया त्या इस्रायल परजेक मोइसेन बसायल्या गावाक पयली कितले बोटींनी ते पुरपुरले, कितले बोटी देवाक विरोध केली. जाल्यारी देव तांकां इस्रायल त्या बसयल्या गांव पावशें करता. कित्याक प्रवाद्या सांगता देव आसलो, देव आसलो. जेरेमिया प्रवादी म्हणटा सोम्या हांवें भुरगो हांवें कितें करचें. जेरेमिया अध्याय 1 वाक्य 5 हांवें भुरगो म्हाका उलोवंक कळना. हांवें तर हांवें म्हजें आयकत गी जेरेमिया म्हजी तोंडां तुज्या उतरांत हांव घालता, म्हजे उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतलो. वस भुरगो म्हणा नाका. तुज्या आवयच्या गर्भांत जल्म जे हांवें तुका विसरलो. म्हळ्यार देव जेरेमिया प्रवादी सांगता ताच्या जल्माच्या घडयेंत हांव आवयच्या गर्भांत हांव आसा. आनी त्या देखून देवाच्या शक्तीन जेरेमिया प्रवाद करूंक शकता. बाबा भयणीन मनशाचें सांगतपण देवा सांगता आनी देवाचें सांगत मनशा सांगता. पळया कितें केदी वरती बाबरतच्यो घडयो. मातेव सुंगकाट्यार बसून वतलो, पयशे मेजतालो, पूण त्या मातेवाक जेजू भेटलो. आनी ते जेजूच्या सांगतपणान कितें जालें, कितें जालें. मातेव पयशे सगळे सोडले, पयशांची आशा सोडली, उठलो, सुंकाकाटे सोडले, बायसन गेलो जेजूच्या फाटल्यान. कितें व्हडलें परिवर्तन. जाकेव जेजू पळय जेमणे आशा जाली, रुकार सोडलो आनी रुकार पळय आसल्या जाकेवाक जेजून पळयलें. लुका सोबांजेल्यांतले हातमत्तू आमी पळयता. जेजू कितें म्हणटा जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगे रावो जाय, तुज्या घरा ये जाय. जेजू ताच्या घरा गेलो. जेजूच्या संगतपणान सगळें बदली जालें. भाव भयणीनो सगळें बदली जालें. आनी थंयसर आमी पळयता जाक्केव नो मनीस जालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो आज आमी असली गणितां पवित्र पुस्तकांत पळयता. सांत पावलो दमस्काच्या वाटेर वतलो, हांकारी गरवी मनीस पडलो, पूण ह्या सावलो देवाच्या संगतपणान पावल जावन बदललो. आनी वस्सू पावलो कितलेशे कडेन ताणें सुवार्ता प्रसारली, सोम्या खातीर जीव दिलो. तर बाबा भयणीनो आज आमी एक घडी भर आमचे जिवीत जेजू मुखार हाडया. आमच्या जिवितांत कश्ट आसात, आमी कित्याक भिवचें, कित्याक भिवचें. जेजू म्हणजे सांगता आसा, हांव भियेना. जेजूचें सांगत कोण आसा. थोड्या दिसा आदीं लक्षिलेक बाबा भयणीनो भाऊ भयणी दोगां पती आनी पतीन मस्त कश्ट येयले तांकां.
हांवें एक दीस अशें फोनार उलयतना सांगलें तुमी मस्त कश्टार आसा कितें आनी ती भयण म्हणा लागली फादर आमच्या सांगाता जेजू आसा आमी बरी आसा हांव तुमकां सोण घालिना आज ती हांगासर आराधनाक हांगासर आसात भाव भयणीनो जिवितांत जेजूचे संगतपण तांणी भरपूर भोगुल्लें जेजून जाप केलां म्हणलें तांकां स्पश्ट भोगुल्लें जेजूचें संगतपण कश्ट येतात मनशाक धरणीक तेंकता आमी पूण देवाचें संगतपण आमकां धैर्य दिता कित्या खातीर उंड्यारो पारसो जेजू सामान्य सकत न्ही भाऊ भयणीनो उंड्यारो पारसो जेजू मनशा मदें जिवसो देव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. व मनशा मदें जिवसो देव उंड्याचें रूप पळोवंक मात्र पूण एक सकत पावर सकत पिडा मनशाचे कश्ट हर एक खिणा भितर काडून जे सकत आसा पूण एक मात्र म्हज्या आनी तुज्या लागीं जाय बावर्थ फेथ बिलीव ट्रस्ट जेजू कितें म्हणटा तुम पत येताय तूं सत मानताय सत मानलेल्यांक अजापां घडटात बाबा भयणीनो आमी सक्कड सोम्याच्या पांयाक पडया एक घडी भर आमी सक्कड ताचे लागीं मागया आमची जिणी ताका भेटोवया ह्या घडये आमचे कश्ट ताका भेटोवया जेजू लागीं आमी मागया ह्या घडी आमचे कश्ट ताचे मुखार दवरया सोम्यान जेजू आमी हांगासर आयला हांव जेजू तुजे सरशी आयला हांव जेजू ह्या घडये आज सगळो संवसार तुका भेटयता हांव जेजू विशेष रितीन आमी मागया पवित्र सभे खातीर आज पवित्र सभेन जेजूचें संगतपण जाय आज आमकां सगळां भावार्थ घट करूंक जाय कितले कश्ट न्ही पवित्र सभा आसा कितलेशे कडेन दगदवणे आसात कितलेशे कडेन कश्ट आसात कितलेशे कडेन आमच्या कर्नाटकांत मतांतर मसुदी जायती चर्चा जावन आसा खंयच्याय कडेन बिल पास जातलें मुखार कितें जावंक आसा मेळना सोम्याक विरोध पण मेळटा शिववार्तेक विरोध पण मेळटा आमी मागचे कितें जेजूची सकत पूण बाबा भयणीनो भियोंक ना जेजूच्या सक्ते मुखार संवसार 2000 वर्सां वयर जियेला एक दोन न्ही 2000 वर्सां वयर सोम्याच्या सक्तेन आज पवित्र सभा घटवल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सोम्यान जेजू ही पवित्र सभा तुका भेटून दिता वाऱ्या वादळा मध्ये तिरवली पवित्र सभा कष्टली पवित्र सभा दगदवणेक वळदली पवित्र सभा ह्या पवित्र सभेत देव ओडील हर एक आमचे वत्मीक ओडील हर एक आमचे भाव भयणी जेजू तुका समर्पिता पवित्र सभेक तूं राख आनी सांबाळ आमी मागया पवित्र सभे पासून ह्या घडये हायक मुझे मागणे सोम्या देवा उद्धार काळी स्तुती माका आयशा दिसा मागया बाबा भयणीनो आज आमच्या ज्या नाताळांच्या फेस्ताच्या ह्या संदर्भाचेर आमी आसा आनी ह्या वडये आमच्या कुटुंबा पासत मागया कितलीं कुटुंबां कश्टांत आसात कितलीं कुटुंबां आज आर्थीक समस्यांक सांपडल्यात कितलीं कुटुंबां आज एकमूट जेवंक नातलें आसता एकमूट न्हेसोंक ना कितलेशा कुटुंबांनी पयशे आसात एकवट ना माया मोग ना कितलेशा कुटुंबांनी पिडे शिडे वरवीं संतोश ना आज असल्या कुटुंबाक आमी भेटून दिवया सोम्यान जेजू आमची कुटुंबां तुका भेटून दिता हांव सोम्या कुटुंबांनी जल्म आलाय सोम्या तो आनी आज परत आमी तुवें जल्मोंक जाय कित्याक जेजू आज कितल्या कुटुंबांनी तुका जागो ना सोम्यान जेजू तुका कुटुंबांतल्यान भायर गेला मागणें ना कितल्या कुटुंबांनी भावार्थ ना कितल्या कुटुंबांनी जेजू तुका जागो ना तुझे उतरां जागो ना जेजू त्या देखून सांगत पण ना जेजू तुजें सांगत पण ना आमची कुटुंबां आसकत जाल्यांत आमची कितलींशीं कुटुंबांनी विघ्नां अनवरां रेवडल्यांत वायट सक्त्यांची सक्ती बोळ चलता पितीस्पणाचें बोळ चलता जेजू कित्या खातीर तुजें सांगत पण ना सोम्या आमच्या कुटुंबांनी तूं ये जेजू
आमच्या कुटुंबांनी ये, आमच्या कुटुंबांनी सलमोन तुझी सकत वाळून दी जेजू, तुझ्या पवित्र सक्तीन भरून दी आमची कुटुंबां, तुझ्या हाजीर पावणू हरी एका कुटुंबान जेजू ह्या घडये व्हडाशें घर सक्कड कुटुंबांक आमी ह्या घडये तुका समर्पण देव. हरी एक क्रिस्ती कुटुंब तुझ्या पांय तरी दवरता जेजू, तुझी सकत वाळून दी म्हणून आमी मागता. तुझे रंग पातेता जेसु मोगळा, तुझे रंग पातेता जेसु मोगळा, कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा, तुझे रंग पातेता जेसु मोगळा. मागया बाबा बहिणीनो, आज आमी ही कोरोना पिडा परत बेश्टायता. ओमिक्रॉन म्हणलें व्हायरस सोम्या आज बेश्टायता मनशा कुळाक. मस्त कश्टलां सोम्या मनशा कोळो कश्टलां जेजू. संवसारान दुकां वाळयल्यान सोम्या, कुटुंबांनी दुकां वाळयल्यान सोम्या. हे कोरोना वरवीं आमच्या युवसांनी दुकां वाळयल्यान, तांची कामां गेल्यान, कितले आसता ते बंद जाल्यात आनी की दुकां वाळयता जेजू. आमच्या दोळ्यांनी दुकां वाळून आसात, कश्टांनी आसा जेजू. सोम्या तुजी सकत पुरो जेजू. आज तुजे संगत पण जाय संवसाराक. 2000 वर्सां जेजू मनशा कुळामध्ये आसतना केल्ली आजापां ह्या कोरोना विरोध घडोवन दी जेजू. बाचाव कर. कितलीशीं जाणां ह्या पिडेक सांपडल्यान जेजू. कितलेशे कडेन ह्या पिडे वरवीं मनशा कुळाचे कश्ट आयल्यात जेजू. तुका समर्पण दिता तुज्या पांयां तळा जेजू. तुज्या पांयां तळा तुवें जेजू आज ह्या संवसारांत येसय जेजू. एका कुटुंबान एका काळजान सोम्या तूं ये जेजू, आमचे मध्ये ये. परत हांव तुजे लागीं हापड. हर एकल्याक ह्या कोरोना पिडेंत मस्त जाणां जेजू आज संकश्टांत आसात. कितलीशीं जाणांची कामां नात जेजू. तांकां बरीं कामां मेळाशीं कर. बंद जाल्ली बिजनसां उक्ती कर सोम्या. कोणाच्या घरांनी आज कश्ट येतात तांकां जेजू राख. नवें जिवीत दी सोम्या. तांचे कश्ट परिहार कर सोम्या. सुटका दी ह्या पिडेंत सुटका दी म्हूण मागता हांव. कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या मनान म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये. जेजू तूं ये. जेजू जेजू तूं ये. रावूंक जेजू तूं ये. आमी भेटूया भाव भयण ह्या घडये पिडेस्त मनशांक. कोणाक आमकां समचे पैकी हांगासरांतली तुमची पिडा आशिल्ल्या जेजूक भेटया. सोम्येच्या संगतपणान पिडा गूण जाल्ल्यो. सोम्येच्या संगतपणान खोडकार नितळ जाले. सोम्येच्या संगतपणांत मेल्ले जीवन जाले. सोम्येच्या संगतपणांत हर एक रितीचे हारीगार जावन दी सक्कड नमुनेचे पिडा गूण जाली. जेजून म्हळें तुजो भावार्थान तुका बरो केलो. आमी पातये व्यंजीत सोम्या आमी पातयेता. सोम्या आमी पातयेता. आमी ट्रस्ट यू लॉर्ड. We trust you. We believe you, Lord. You will heal us. We give our sickness to you. आमचे पिडा, आमचे कश्ट, आमचे भितरले संकश्ट, आमच्या मोतीचे टेन्शन, आमची बेसावणाई, जिविताचे वत्तड सोम्या मस्त आमच्या जिवितांत ह्या वत्तडां सांपडल्या जेजू. कश्ट जातात आमकां सोसूंक जायना सोम्या. मनशा सैमाची जेजू आमी आमच्या मनशा सैमांनी पिडा काण घेवंक जायना आमकां थोडी पडटी. सोम्या तुजे लागीं उलो मारता हांव. आमचे सांगता राव. ही पिडा गूण कर.
ह्या पिडेन ती सुटका दी सोम्या तुज्या लागीं परत हांव आनी तुका आमची पिडा समर्पित हांव Solos Jesu samarpita kushin sarhav upsitav sadas mok tachir patyo tachistaya chiyetav sarva samvita sarva samvita soglusmaka sorvandara hav samarpita आमच्या वैयक्तीक इराद्यां पासत मागया कितें आमकां मागोवंक आसात आमी कोणा बद्दल मागोवंक आसा कोणें आमचे लागीं माग विचारा सकड उडास करया आज तुणी त्या सांवांक आसर आयली सोम्या तुजे मुखार हांव दवरता सोम्या जेजू आमी पातयेन तुज्या हाजीरपणांत तूं आमचे संगत आसाय म्हणून आमी जाणान जावन जेजू हे सगळे इरादे सोम्या भावा भयणींनी तुजेर पातयेवन धाडल्यात जेजू तुजेर पातयेवन धाडल्यात हे सकट तुज्या पांये तळी समर्पित सोम्या आयशे आनी आतल्या आराधनाक आमी सकड इरादे आयले तुजेका समर्पित जेजू मंगळूरतावन एक भयण तिचे नी ऑपरेशन करूंक आसा बऱ्या तरान जावंक मागता आनी तिका पयशांची गरज आसा ह्या ऑपरेशनाक तिका आयवेक तिचें कॉम्पेन्सेशन मेळोंक आसा तें बऱ्या तरान मेळोवन हें नी ऑपरेशन सक्सेस जावं एका भयणीन आपलें भांगार एकल्या कल्प करून दिल्लें तें पाटी दिवंक ना सोम्या तें भांगार पाटी दिवचें बरें मोंत न्ही करूंक सोम्या तांकां आपड मुंबयतावन एक जेवचें कुटामूस जेजू अवघड सांपडलां सोम्या ह्या कुटुंबाची काकूळ तुका तांकां बचाव कर आस्पत्रेंत ती वळटात सोम्या ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल तांच्या जिवाक भद्रती दी जेजू आपड आनी तांकां सगळ्यांक गूण कर जेजू ह्या कुटुंबांत असलीं सगळां 5 वर्सांची मोनिका आनी 16 वर्सांचें शेरील 5 वर्सांचो अनिल आनी 9 वर्सांचें एंजल जेजू तुका समर्पित हांव बचाव कर तांकां ह्या अवघडांतले संपूर्ण तरान सुटका दी तांकां अन्ना व्हरतावन अनिल म्हणलो भाव ताका न्हीद पडना सोम्या भलायकी बरी ना ताजे हात पांय मस्त दुखतात कश्ट जाता सोम्या ह्या बाबाचेर अनिलाचेर आशिर्वाद घाल ब्रह्मावर्तन एक बीन निरंतर मागता जेजू ह्या तिच्या पुतान कॉलेजी वचून सोडला वायट संगतपणान पडला भुरग्या खातीर रडटा ती आवय जेजू त्या आवयची तुका पोस जेजू ताका बरो कर ताका एकलो भाव आपलो पांय दुखून जाल्ल्याक अर्गां दिता जेजू ह्या आराधनान तुमी जेजू मागून तेंचो पांय गुण जाला अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू सुनील डिसोजा कोवीड पिडे वरवीं कश्ट जाता जेजू तो बरो जावच्या खातीर दुबाय ताणें ताका बरो करची ह्या कोवीड पिडेन सुटका दी रिमा म्हणल्यार भयणी सोबाण ते नॉर्मल जावचे खातीर जेजू ह्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल तिका आपड कुलशेखरन ऑलबीन म्हणल्यार बाबाचें सोम्या बिजनेस पडून गेला सगळें रिकवरी जावंक जेजू तूं बरो वस्तू दी सोम्या जेजू तेजे बिजनेस रिकवरी जावं एक भाव जेजू आजच कॅनडाच्या वाटेर भायर सरला दुबयच्या वाटेर आसा त्या भावाक जेजू ताचें पयण बऱ्या तरान रावंक ताजे कॅनडा पावून बऱ्या तरान पयण रावन ताच्या मुखल्या जिवितान आशिर्वाद दी बरें काम ताका मेळचें कर जेजू ताज्या आवय बापायचेर आशिर्वाद घाल तांकां बरी भलायकी दी जेजू जावंक एक हरण्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक आशिर्वाद घाल तांचेर आपड तांकां ह्या कुटुंबांत जेजू एक भयण आपल्या पुताक बाईक घेवंक वत्ताय करता पूत वत्ताड घालता आवयचेर बाईक काडून घेवन दी म्हणून आवय भियेता 18 वर्सां आनी पुरती जावनात सोम्या ह्या भुरग्याचेर मतीन घाल ताणें वत्तड घालिना जावंक आनी आप तशेंच आवय आपणाक न्हीद पडोवंक मागता एक भयण आपणा स्वंत जागो आनी घर जावचे खातीर मागता जेजू कोयट एका भावाक एक इंटरव्यू आसा त्या इंटरव्यून पास जावन एक काम मेळच्या खातीर तो मागता जेजू ताजेर आशिर्वाद घाल बांयदूर एका भयणीची सोम्या जायत तो तेम तो भलायकी बरी ना सुमार 1.5 म्हयनो तो ट्रिटमेंट करता तरी आनी कांय बरेंपण दिसना सोम्यान जेजू ह्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल
तिका बरी भलायकी दी. एका भुरग्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्याक एकूण अर्घ दितात. सुम्या अर्घ आनी ओगलाप तुका सुम्यान जेजू ह्या भुरग्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान सक्सेस जाल्ल्याक आनी की उरल्यो पिडा ताज्यो गुण कर. शिरसितावन मेरी डायस म्हणली ताज्या जाग्याच्या समस्या मस्त कश्टां जाता हें गुटाम मस्त टेन्शनार आसा जेजू. एक पर्यार कुटुंबा भितरलो समस्या कुटुंबा भितरच पर्यार कर जेजू. त्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. एकल्यान आपल्या आर्थीक अडचणींतले भायर येवच्या खातीर जेजू तुजी कृपा मागता. विनीत म्हणल्यार एका भयणीक जेजू सर्जरी आसा. बऱ्या तरेनी सर्जरी जावं कांयच कॉम्प्लिकेशन जायनातना ही सर्जरी सक्सेस मागता. एकल्या आपल्या शेजाऱ्या पासून मागता तांचे बरेपण जावचे खातीर. एन्सन म्हणल्यार भुरग्यांक शिकूंक ताची आवय मागता. आपल्या पतीच्या परिवर्तना पासून दोगां भयणी मागता जेजू. तांचे पतीनी परिवर्तन जावन कुटुंबा सांगता रावो गो जिणी बदलूंक तांचेर आशिर्वाद घाल. एका भुरग्याचें क्रियाटीन बनयलें एका भुरग्याचें हें क्रियाटीन नॉर्मल जावंक मागता जेजू. त्या भुरग्याक तूं बचाव कर. सोम्याचे सांगता सर्व हेरतिरादे ते सवा जायत्यांक आमी आदल्या आराधना वेळा पेटून दिना परत समर्पण दिता हांव जेजू. तुजे दैवीक आशिर्वाद घाल. आमच्या सर दानेचेर आशिर्वाद घाल जेजू. ह्या आराधना कुमकाच्या हर एका दानीक तांचेर आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. तांकां बेसावनी तूं भर जेजू. आमकां आराधनाक हांगासर व्हिडिओग्राफी करचे ह्या भावां खातीर आनी संगीताच्या भावा खातीर आशिर्वाद घाल. डिवायन व टीव्हीच्या मालकाचेर कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. हे वर्त्या अपुरबाचें आत्मीय कार्यक्रमात प्रसार करणं जायत्या कुटुंबाक आदार दिवचे ताचेर आशिर्वाद घाल. सोम्या हांगासर कुमोकरच्या भाव भयणीचेर आज हांगासर आल्तार सोंपयल्ल्या धर्म भयणीचेर हर एकल्याचेर आशिर्वाद घाल जेजू. आमचे सगळ्यांचे इरादे तुका आमी भेटो दिता. सकाळ आमी दिंबेर पडया सोम्याची स्तुती करया. हालेलुया 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 जेदो 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 स्वाम्या जेदो ह्या घडये तुझ्या पवित्र कृपेन जेजू आमकां भर जेजू. तुजे कृपेची आशिर्वाद वाडोवन दी. सोम्या तुजी गुण करची सगत वाडोवन दी जेजू. तुज्या आयरपणान जेजू ह्या घडी आपड जेजू हर एका काळजा हर एकल्या व्यक्तीक आपड जेजू पवित्र कृपेचो सोमी तूं ह्या आजापा करची सकत जेजू तुका आसा. सोम्या तुजे ते पवित्र उतर आनी तुजे सकत सोम्या तुज्या आमलीक रगत तुजे 5 गायतान वाळून दी जेजू. ते आमलीक रगत हर एकदा स्पर्श करून दी. सकट आमची पिडा गुण करून दी जेजू. हील एंड touch Lord everyone. They are powerful touch, healing touch Lord. Let it touch us. Heal us Lord. We come to you and we surrender to you Lord. Jesus, Jesus. आशीर्वाद घेवया. सोम्याचो पवित्र आशीर्वाद घेवया. दैवीक सत्यान बरया आनी जेजूच्या संगतपणान जिवया. येत्या वोडा सक्रामेंता साष्टा नामा कोरुया. पूर्विल्ल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती हादर्या. सलोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पृथ्वी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या हडसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता सामी नाव वाढता. आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विची सक्रामेंत काल तुझ्या कश्टांक तुवें आमकां सोडला. कश्ट सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवें सफळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेतान राज करताय ससनाच्या ससना.